आयतारा प्रियोळ प्रगती मंचान गोमेकोच्या जोडपालवान मंगेशी रक्तदान शिबीर आयोजित केले। शिबिराचे उक्तावण मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जाले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रियोळ प्रगती मंच गेली कित्येक वर्सां रक्तदान शिबिराचे आयोजन करीत आसता आणि आज ह्या रक्तदान शिबिरात उपाटचो प्रतिसाद आणि अशा तरेचे संभाव आसा की खंय तरी आमचे जे रक्तदाते जे आसा तांकां परत धाडचे पडटा काय कितें अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जाता। आज प्रियोळ प्रगती मंच फक्त शैक्षणिक क्षेत्रा बरोबर शेतकी क्षेत्रा बरोबर आज आरोग्याच्या क्षेत्रांत सुद्धा ह्या प्रियोळचेच न्ही संबंध गोंयच्या गोंयकारांची काळजी घेवपा खातीर आजचो रक्तदान शिबीर जावन आसा। फरक इतलोच आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रक्त हे खंयच्या एका फॅक्टरीन तयार जावपाक शकना, ते फक्त एका मनशाच्या कुडीकूच जावपाक शकता। रक्त केन्ना जाय पडटलें, खंयच्या आपत्कालीन परिस्थितींत आमकां जाय पडटलें हेवूय आमकां कांय खबर नासता। रक्ताक जात पात धर्म कांय नासता, खंयचें रक्त कोणाक लागतलें हें रक्तदात्याकूय खबर नासता आनी रक्त घेणाऱ्याकूय खबर नासता। म्हणजे एक अतूट नातें म्हणून एका सगळ्यांत सर्वश्रेष्ठ दान म्हणिल्लें आसा, जे दाना फाटल्यान कसलीच कोणाक अपेक्षा ना आणि जे एका दानांतल्यान एका मनशाचो जीव वाचोवपाक शकता, इतलें पवित्र नातें ह्या रक्तदाना कडेन आसा। म्हजें नांव केमू पुनाजी नायक, हांव माड्डोळचो पुणे फॅक्टरीन काम करतालो आनी युनियनाक संलग्न आसल्या कारणान आमचे एक लिडराच्या वर्साक लागून दिनोत्सवीक लागून आयटॅकान रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें। थंय आमी फर्स्ट टायम हांवें तेन्ना रगत दिल्लें। आमकां रक्ताची कांय खबर नाशिल्ली। मागीर कॅम्पां जाता आनी कोणाक गरज पडले तांकां हांव रगत दीत रावलो। मागीर अशें दिसून येयलें की रगत दिवपाक बरो मनीस फिजिकली फीट सुद्दां आसलो तरी जिमान वयता, तो मनीस रगत दिवपाक भिवपाक लागलो। आनी अशा टायमार आमचे कडेन रगत दिता म्हणून मनीस येवपाक लागले। बेळगांव सारकिल्ल्या 2 वेळा 2 मनशां खातीर आमी म्हागेल्या फ्रेंडाक घेवन बेळगांव वचून रक्तदान करून येयल्लो आसा। आनी हें रक्तदान करता आसतना हांव 100 खर्चान 100 पदरमोड करून हांव रक्तदान करता। खुबशे जाण रक्तदान केले उपरांत पयशे घेवन येता किंवा कितें दिवपाक सोदता, हांव तेन्ना तरी केन्नाच घेयना। जर म्हाजे फ्रेंड सुद्दां आसले जाल्यार तूं नेक्स्ट टायम दी म्हागेलें कितें बील आसा तें। आनी रगत ही अशी गोश्ट की स्वता एक मनीस आपूण दुसऱ्यांक दान करपाक शकता आनी दुसऱ्याचो जीव वाटोवपाक शकता। आतां पर्यंत कितल्या लोकांक तुवें रगत दिलें, कितले फावटी दिलें? आतां पर्यंत 50 परस जास्त वेळा हें रक्तदान केल्लें आसा। बेळगांव 2 वेळा केल्लें आसा। आनी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना आमकां एक रेग्युलर कार्ड दिताले आनी म्हाका खबर नासली की म्हागेलें इतके वेळा जातलें रक्तदान आनी म्हाजी 2दा जातली।